ज्यो मॉडेलिटीज तुमचे आसा लायक ते 3 मंथ्स रेजीम 6 मंथ्स रेजीम वॉट एवर हॅज कम न्यू आनी जातून नवें कितें आयलां तें सांगात कारण पयलींचे थोडे मेडिसीन अशें आसताले ताचे मातशे टॉक्सीक सायड इफेक्ट आसताले बी अशें ना अशें न्हय बट नाव वी हॅव ओवरकम लॉट ऑफ थिंग्स सो हाचे मातशें विस्कटून सांगात. हय सो देर वॉज दीस एरा प्री किमोथेरपेटीक एरा म्हणटाले आमी ताका तेन्ना टीबी खातीर मेडिसिन्सूच नाशिल्ले सो सॅनिटोरियमान एडमीट करताले पेशंटाक रेस्ट गुड डायट दीस वॉज द ओनली फॉर्म ऑफ ट्रिटमेंट. टुडे इन द किमोथेरपेटीक एरा वी हॅव एक्सलंट ड्रग्स फॉर ट्रिटींग ट्युबरकुलोसीस. आतां हे क्रॉनिक डिजीज जाल्ले कारणान एक सिंगल एंटीबायोटीक दिवन एक 5 दिसाचो कोर्स दिवन हे डिजीज क्युअर करपाक जायना. सो वी गिव वॉट इज कॉल्ड एज मल्टी ड्रग थेरपी फॉर दीस पेशंट. सो ह्या पेशंटाक ट्रीट करपाक आमकां 4 तरेची मेडिसिन्स दिवची पडटा. आयझोनियाझिड रिफाम्पिसिन इथाम्बुटॉल पायरेझिनामेड अशें म्हणटा आमी 6 म्हयन्याचो कोर्स आसता तातले फर्स्ट 2 मंथ्स ताका आमी इंटेन्सीव फेज अशें म्हणटात जातून 4 तरेचे मेडिसिन्स दितात आनी देन 4 मंथ्स ऑफ कंटिन्युएशन फेज तातून आमी 3 तरेचे मेडिसिन्स दिता. सो दीस इज द बेसीक रुटीन 6 मंथ्स कोर्स फॉर ट्रिटींग ट्युबरकुलोसीस. Most of the TB patients will be completely cured after taking this 6 months of. This is a very, very important message. TB is 100% curable as long as you take treatment properly. In very rare cases where the disease may be very far advanced or in some kind of cases like जसो ब्रेनाचो TB जाता स्पायनाचो TB जाता थंय थोडो लॉंगर ड्युरेशन ऑफ ट्रिटमेंट दिवपाक शकता. फॉर एक्झाम्पल स्पायनाक 1 वर्स एकदा 1.5 वर्स सुद्दां ट्रिटमेंट घेवपाक पडटा. वन थिंग इज इम्पॉर्टंट टू नोट हे जे मेडिसिन्स आतां आमी दितात दीज आर ऑल व्हेरी वेल टॉलरेटेड मेडिसिन्स. सो पयलींचे काळाचे जे पास पावडर म्हणून आसतालो तातूंत खूब वॉमिटींग जाताले पेशंटाक इनटॉलरन्स. दीज ड्रग्स आर व्हेरी वेल टॉलरेटेड सायड इफेक्ट्स आर व्हेरी मिनिमम. सो इन मोस्ट केसीस 6 म्हयने पुरो जाता. नाव देर इज वन फॉर्म ऑफ ट्युबरकुलोसीस वीच इज कॉल्ड एज ड्रग रेजिस्टंट ट्युबरकुलोसीस जाका कॉमनली आमी MDR TB म्हणटात. जे 2 मेजर मेडिसिन्स आमी वापरतात आयझोनियाझिड आनी रिफाम्पिसिन हे दोन्ही रेजिस्टंट आसता. सो ह्या MDR ट्युबरकुलोसिसाक हो नॉर्मल रुटीन जो रेजिमेन आसा 6 म्हयन्याचो तो लागचो ना. सो ताका आमी डिफरंट रेजिमेन दितात. बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज MDR TB इज रेअर इट इज नॉट कॉमन. सो एक फर्स्ट टायम TB जाल्लो पेशंट असलो जाल्यार प्रायमरी MDR विल बी हार्डली इन 2%. रेस्ट ऑल विल बी ड्रग सेन्सिटीव. आता ह्या पेशंटाक कमीच कमी 9 म्हयन्याचो ट्रिटमेंट दिवपाक पडटा. इट मे एक्सटेंड अप टू 18 मंथ्स. सो आता फॉर MDR ट्युबरकुलोसीस आमचे कडेन 2 रेजिमेन आसा. एक ताका आमी शॉर्टर रेजिमेन म्हणटात जो 9 म्हयन्याचो आसता. दुसरो आसता तो 18 म्हयन्याचो लॉंगर रेजिमेन. सो मातशी जर कॉम्प्लिकेट केस असली किंवा सेकंड टायम MDR जाला ताका 18 म्हयन्याचो ट्रिटमेंट दिवपाक पडटा. सो सी द डिफरन्स. ड्रग सेन्सिटीव ओनली 6 मंथ्स मिनिमम ड्रग्स. ड्रग रेजिस्टंट 9 to 18 months. Much more number of quantity of drugs. So preventing drug resistance is the most important. जो मनीस रेग्युलरली ट्रिटमेंट घेता मदीं डिफॉल्ट जायना फुल कोर्स सोंपयता ताका मल्टी ड्रग रेजिस्टंट जावपाचे चान्सीस सामके कमी. जो चुकयता इंटरप्ट करता चड करून सोरो घेवपी मनीस परतो परतो सोडटा अशा मनशांक MDR जावपाचे चान्सीस चड आसता. आता इवन विथ MDR ट्युबरकुलोसीस पयलीं इंजेक्टेबल डोजीस बी आसताले. आता आफ्टर 5 decades of research we have got one new drug which is called as bedaquiline. This drug has come, last drug आयलो 1970s and TB. Now this new drug has come just about 8-10 years back, bedaquiline. Because of the incorporation of this drug in the regimen, we have been able to shorten this MDR TB regimens and get a treatment success rate of almost 90%. एका टायमार MDR TB म्हणटगर सारको इट वॉज लायक अ डेथ सर्टिफिकेट फॉर द पेशंट. क्युअर रेट्स वर एज लो एज 40%, 45%. But with incorporation of bedaquiline, we have excellent cure rates, shorter regimen. Now there is another drug, Pritominid म्हणून एक नवो ड्रग आयला. जस्ट ताका अप्रुवल मेळ्ळा फ्रॉम गव्हर्मेंट and this is going to be introduced in the treatment of tuberculosis. That is going to bring down the duration of treatment to 6 months. जसे ड्रग सेन्सिटिव्ह TB आमी 6 म्हयन्या भितर ट्रीट करतात तसे ड्रग रेजिस्टंट सुद्धा आता आमकां 6 म्हयन्यांनी ट्रीट. सो हाका BPAL रेजिमेन अशें म्हणटात. हे दोन्ही बेडाक्विलिन आणि प्रिटोमिनेट हे दोन्ही नवे ड्रग्स तातूंत वापरतात. अँड वी कंबायन्ड इट विथ वन ड्रग कॉल्ड एज लिनिझोलेट मॉक्सिफ्लॉक्सासिन. जस्ट 4 मेडिसिन्साचो हो रेजिमेन आणि जस्ट 6 मंथ्स वील गेट एक्सलंट. ताजेर पायलट स्टडीज जाल्ल्यो आसा. इट इज शोईंग एक्सलंट रिजल्ट्स इन ट्रिटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टंट.